मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. वट 20 वर्सां उपरांत नितळ जावपाक लागला नेवराचो नालो. तरीकय येतात काय आडमेळी. नालो जाग्यार घालपाचो सरपंचान केला निश्चय. शिवोली मारनाच्या एका विलात चोरांची हातकी सफाई. 4.5 लाखांच्या वस्तींचेर मारलो हात. विलात रावताले पर्यटक कुटुंब. मडगावच्या होलसेल मार्केटाचे केले ई टेंडरिंग. मार्केट प्रकल्पाच्या कुशीची सुवात करतले पे पार्किंग एरिया. पीडीएन रिअसेसमेंट करचे. नुसते व्यावसायिकांकही मेळू येता थाकाय. फुडाऱ्यांनी काढले उपाय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वट 20 वर्सां उपरांत नेवराचो नालो नितळ जावपाक लागला. तरीकय कांय जाण लोक आडखळी हाडटात. फुडले काम सरपंचान करून घेवचे. जांनी नालो नितळ करपाक सुरवात केल्या तांनी पंचायतीक उलो मारला. नेवराचो नालो साप्प बुरसो जाला. 20 वर्सां तो नितळ केलो ना. आता पंचायतीन फुडाकार घेवन नितळसाणेक सुरवात केल्या. या वाठारात सगळ्या घरातले बुरशे उदक नाल्यात सोडला. परिणाम नालो बुरसो आणि भलायकेक धोक्याचो जावन रावला. दर एकल्यान स्वताच्या घरा खातीर सोकपीट बांदले जाल्यार प्रस्न सुटावो जावपाक शकता. सरपंचा सयत थळाव्यांनी हांगचे स्थिती कडेन मिडियाचे लक्ष ओडले. पळयात. डिसिजन घेतला तांकां सगळीं घरांची आज कोण उरना जाय तांकां लेटर करपा आनी ते काडून घेवपा. आनी आतां ते फातऱ्यो गायले आहाय त्यो थंय ओपन करून क्लीन करपा कळ्ळें न्हू. आनी ते नाल्यांतूय आतां जाय जाणां ते पायपलायन सोडो आहा तांकां रिक्वेस्ट करतली. रिक्वेस्ट करून म्हणजे ते काडपा आनी तुमचे एक एकले ती सोकपीट बांदून घेवचे. हेन्स हेरांक बी प्रॉब्लम जावपा नाका म्हूण. आनी तशें हिंगा आतां ब्रीज कशें आहा सांकोळ कशें आहा तेजे वयल्यान नॅट घालपा. सो कोणूक डंप कितें गायना जावपा. नॉट टू डंप एनी गार्बेज इन टू द नाला. आनी तशें ते इश्यू एक्चुअली जालो की आमकांय स्टेप घेवपा पडलें. ऑफकोर्स एज अ सरपंच आय हॅव टू टेक द स्टेप अलॉंग विथ पंच मेंबर. पूण आमचे आतां केसीस आहाय न्यूरो केसीस जाले डेंगूची कळ्ळें न्हू. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो टू डू फॉगिंग इफ पॉसिबल फॉर द एंटायर विलेज. त्यांचे कितें इश्यू आसलो तो तेंच्यांनी आयकलो. आनी आतां मेन आसा ते कितें हो क्लीन करपाचो तो हांव क्लीन करून घेता. आनी कोणाक पळय कितें आसा न्हू ते हांव बरे भशेन सॉल्व करता. लोकांचे कितें प्रॉब्लम आसा ते. सो मॅडम हे जायती आतां घरां हिंगा नालाचेर वयर बांदलेली आहा आनी तेंचे हेचे उदकाची पायपां कसली पायपां नालान सोडलेली आहा. एज पर द हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या प्रमाणे इज एगेन्स्ट द लॉ. सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा ते? पळय आतां सगळ्यांनी नालान सोडलेलें आसा. आतां कितें प्रत्येकाने आपलो आपलो सोकपीट मारलो जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. म्हटल्यार कोण आयकूंक तयार ना. म्हटल्यार आमी कितें करतले आतां पंचायत. आतां जर हांवें कितें ऑब्जेक्शन घेतलें जाल्यार वॉर्ड मेंबर म्हणटा आमकां सतयता म्हणटालो लोक. आतां कितें करपाचें कोणी तरी फुडें सरून हें आतां आसा पळय सोडलेलें आसा पायपां त्यो स्टॉप करपाचें सगळ्यांनी आपलें आपलें हें करून जिरोवपाचें. हे व्हाळाची खूब पयलीं भशेन कंप्लेन आशिल्ली. ते कोणी एक्शन घेनासली. तेंच्यांनी आमकां कंप्लेन केली तेन्ना आमी येवन ते पळयले तेचें इन्स्पेक्शन केलें बी. आनी आतां काल पळोवन तेचे सगळे क्लीन करून घेतला. म्हटल्यार आमचो खूब वर्साचो प्रॉब्लम हो. तुवें पयला आसतलें केन्ना तो नाला क्लीन करूंक ना. आयज पंचायतीन बरी इनिशिएटीव घेतली सरपंचान आनी ते सगळे पंच मेंबरान तेंच्यांनी सगळी बरी इनिशिएटीव घेतल्या आनी ते करपाक. पूण जालें कितें करपाक येयलें म्हणटकूच आतां पयलीं काल आमी अर्दो नाला केला सगळो क्लीन. पूण हांगा पावतकूच थोड्यांचे लोकांचे ऑब्जेक्शन परत आमकां शेतान प्रॉब्लम जाला. आतां तूं मिडियाक ते सरपंचाक हाडून सगळ्या हे दाखयला बाबा नाला हो पॅक जाला तो. हांगा आतां म्हाका दिसता 20 वर्सां जाली हो नाला क्लिनूच जावंक ना. हांवें तरी केन्ना पळोवंक ना हो नाला क्लीन जाला तो. सो आमी आतां तांकां सरपंचान रिक्वेस्ट केला आनी ताका सांगला बाबा हो नाला कितें तो आमकां क्लीन करून दिया म्हणून. कळ्ळें तुका. आनी MLA विलेज बोरकार WRDच्यान ते मशीन एलॉट केला हांगा. आनी सगळे पळय तुवें पळयलां आसतलें मुद्दम मिडियाक दाखय तूं कित्याक लोकांकूय कळोनी हांगा कितें जालां तें. कितलीं वर्सां तो बंद आनी हांगा व्हडलो खाजन हें नेवरा. आनी आमचो MLA हें करता की खाजनाक लागून खूब पयलीं बोवाळ घालतालो. आतां तेजें बंद जाला बोवाळ कळ्ळें न्हू. पूण आतां हे पळय सद्या हे अशी परिस्थिती जाला. हे MLAन येवन पळोवचें हें सगळें कितें जालां तें.
गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आणि वैष्णवी साळगावकर. राज्यात गुन्हे वाढत असतात आणि चोरयेच्यो घडणुको लेगीत भर घेत असतात. शिवोली मारनाच्या एका विलात चोरान सुमार 4.50 लाख रुपयाच्यो वस्ती लुटल्यो. विलात एक पर्यटक कुटुंब रावता असताना ही चोरी झाली. मोलादीक वस्ती घेऊन चोरांनी फुज्जो काढल्यो. अंजुन पोलिसांनी अनोळखी मनशा आड कागाळ नोंद केल्या. पळयात पुराय बातमी. पुलीस येयले कळालें ते म्हणटा आतां तें भांगर चोरलां म्हणटा तेंचे. आतां पुलीस जाणा आमकांय खबर ना म्हायती ना कितले व्हॅल्यू आनी कितें पयशे. तर आनी ते पुलीस येवन काल म्हणटालेच ते कॅमेरा बाय चॅक करताले म्हणल्यार ते म्हणटा आतां भांगर चोरला. आतां कितें 1, 2, 3 जाल्यो चोरयो मान्य. त्या हॉटेलान जाल्यो, त्या हॉटेलान हे विल्लान जाल्यो आनी इतले जर येयलेले ते चेडूं शिंगता म्हणून तेणें दिश्टी पडलें. शॅडो येयलो जनेलांतल्यान बॉब मारीन आपणें पावले ते. पुलिसाचें पेट्रोलिंग हांगा करूंक जाय. हे चड करून हे घांटी आहात न्ही मायग्रेन म्हणटा आमी तांकां घांटी आहात तेंचें वेरिफिकेशन कांयच ना. वेरिफिकेशन जाय न्हू. बरें तूं केन्ना करता रेंटाक दिता पळय तेन्ना तूं वेरिफिकेशन करता. बाकीचे हांगा बिल्डिंगांनी हें करतात पळय कन्स्ट्रक्शन तेंचें वेरिफिकेशन कितें आहा. कार्ड आसूंक जाय न्हू तेजे कडेन. हेल्थ कार्ड आसूंक जाय कितें आसूंक जाय. हां कांय ना ते पुलीस वेरीफाय करिना न्हू. वेरिफिकेशन करूंक जाय न्हू. पासोय मारूंक वचोंक जाय विचारूंक जाय बाबा तुमचें वेरिफिकेशन कितें आहा खंय तुमी येतात. पयलीं इकडें येताले आतां ते सायडीक येवंक लागले. सुमार जो गांधीना वयर इसपा भायर आहा. पुलिशेन मातशें थंय वचून ते धाड घालूंक जाय पळोवंक जाय सगळें वेरिफिकेशन घेवंक जाय न्हू. नाल्यार मागीर म्हणटा पुलिसांकूच त्रास थंय आनी आमकांय त्रास मागीर. आमी घरा ना जाल्यार आमकां हें जातलें न्हू. केन्ना ते पळोवन रावतात न्हू. ते मरे पयले वेरी स्टडी करतात. बेश्टेच चोरूंक वतात. ते जाणात की चोर हें करूं जाय कितें करूं जाय. दॅट इज मेन स्टडी करून मागीर येतात. कित्याक हांगा पेट्रोलिंग ना बिलकूल ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. या महिन्यात होलसेल मार्केटाचे ई टेंडरिंग करपाचो निर्णय जाला. मार्केट प्रकल्पा कुशीची सुवात पे पार्किंग करतले दिगंबर कामतीन सांगले. जाल्यार पीडीएन रिअसेसमेंट करचे, टेंडर कमिशन लूज दवरचे. तशें केल्यार हेर नुस्ते वेवसायिकांकय थाकाय मेळटली. विजय सरदेसायान मिडियाक सांगले. गोयच्या नुस्ते वेवसायी कडल्यान कांय कागाळी आयल्या उपरांत हालींच जाल्ल्या कोफुसावाचे फाटभुंयेर मडगांवच्या होलसेल नुस्ते मार्केटाच्या प्रश्नाक घेवन बसका जाली. बसकेत पे पार्किंग, मार्केटाचे ई टेंडरिंग, वाहनांच्या आकाराप्रमाण रेटी वाडोवन दिवप अशा विशयांचेर चर्चा जाली. पळयात. मेजर डिसिजन मेन थारलो म्हणटा की जाता तितले बेगीन खंयच्याय परिस्थितीन ह्या म्हयन्या पर्यंत होलसेल फीश मार्केटाचे ई टेंडरिंग करपाचें. आमी ज्या फाटीं रेजोल्युशन घेतिल्लें कित्याक लागून तें उरतालें कंडिशना लागून आतां तें थारलां की ई टेंडरिंग करप. बट तें परमनंटली सॉल्व जाता जाल्यार सदांच तें झगडी जाता आनी कितें काटकेसांव जाता आनी तांकां एक दीस आपोवन हाडून तांचे कडेन डिस्कस करप तांचे कितें प्रॉब्लेम हे सारकें मेन. आनी पार्किंग आसा थंय ते पे पार्किंग करप. हांगा जेन्ना एक्झिबिशन जाता तेन्ना तो गाळो जितलो एक्झिबिशनाक मार्क केलो तो एक्झिबिशनाक दिवप. पे पार्किंग आयडेंटिफाय केला. पे पार्किंग ह्या सायडीन हांगा आसा तें आनी त्या सायडीन आसा तें. चेअरमॅनाक सांगलां सगळ्यांचे रेट्स हाड खंय खंय भायर पे पार्किंग चलता तांचे रेट्स हाडून फुडले मिटिंगेक फायनल करून दवरप. वेगळाचे नुस्तें घेवन येता तेंचे रेट वेसगलाचे रेट आमचे फिक्स जाल्ले आसा. 500 रुपया, 300 रुपया आनी 100 रुपया. प्रॉब्लेम कितें जाला की पळय ज्या दिसा कितें मारामारी जाली त्या दिसा ताणें सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन की ताणें 10 ट्रकाचो ट्रेलर हाडलो. ट्रेलराचो रेट आमच्या हातूंत ना. थंय तें कोफुजावन जालें. आमी आतां ऑथॉरिटीन ठरयलां की 8 ट्रेलर 8 हाचो टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 800 रुपया. 1000 हाचो 10 टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 1000 रुपया. बट स्टील वी सेड दॅट वी वील टॉक टू देम, कॉल देम एंड टॉक टू देम. अदरवायज हेवी व्हेकल 500 रुपया अशें क्लियर आहा. पयलीं ट्रेलर हें नाशिल्ली. So retail marketaची proper maintenance. Retail marketaचे first priority we have decided to prepare an estimate and tender for entire refurbishment. म्हणजे ते होलसेल फिश मार्केट आणि रिटेल फिश मार्केट. होलसेल मार्केटान एक कंप्लेंट जी येता की एक कॉम्पिटिटीव गुंडागिरी सॉर्ट ऑफ जाता आनी स्थानीक लोकांक आनी ट्रेडरांक आनी
गोंयचे रांपोणकार मागकार जे बारीक फिशरमॅन आहा तांकां त्रास जाता हें एक कंप्लेंट म्हज्या वेळार होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशन एज वेल एज आमच्या गोंयकारांनी सांगिल्लें आहा एस करूंक जाय खंयचे एजन्सी एस करूंक जाय PDA नॉट PWD ताजेर रिअसेसमेंट जावचो रिअसेसमेंट डन बाय द PDA की बाबा इतले पयशे आमकां जाय आनी सेकंड टेंडर कंडिशन मातशी लूज दवरची म्हळ्यार प्रिवियस एक्सपिरियन्स नाजाल्यार इतलो टर्न ओवर हें नाका रांपोणकार मागकार ते दोगूय एक जावन जर आयले आनी ताणें म्हणलें बाबा हें मार्केट आमी चलयता म्हणून तांणी बी टेंडराक उबो रावचें पडटलें आनी जर ते रावले एज फार्मर प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन अशें कितें जाल्यार आय फील इवन दे शूड बी कन्सिडर्ड कित्याक फायनली स्टेक होल्डर कोण आहा जितले लोक आहा तितले स्टेक होल्डर ते आसा. आणि SGPDAचो चेअरमॅन दाजी साळकरान दिल्ली माहिती. जो टेंडर केलो आमी काडिल्लो आमकां आमी जेन्ना हांगा हें केलें आमी टेंडर काडलो पूण फर्स्ट प्री बीड मिटिंगांकूच एवरी जो हें करतालो ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें की 2 क्लॉजीस आशिल्ले ते तुमी काडचे म्हणून एक तर तो फिशींग बिझनेस शूड बी कंपल्सरी म्हणून काडलें सो ते म्हणपाले की सोपोक आनी फिशींग बिझनेसाक कांय संबंद ना सो आमी परते गव्हर्मेंटाक बरोवन ते रिलॅक्सेशन केलें 3 वर्सांचे आशिल्ले तेय बी आमी कमी केलें सो आनी देर इज नो क्लॉज सो एनीबडी कॅन बीड नाल्यार दिसता कितें की आमी कोणाक तरी सेट केलां आनी तें हें केलां बट इट वॉज नॉट लायक दॅट सो आमी तें रिलॅक्सेशन केलें आनी बाय दीस असेंब्ली हाजे पयलीं इट वील बी टेंडर्ड. मॉर्निंग तिसरीवाले येयल्ले न्हू तुमकां मेळपाक मॉर्निंग तिसरीवाले आयिल्ले तांचे डिमांड आशिल्लो की आमकां कमी करचें म्हणून सो पूण कशें आशिल्लें की पयलीं आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो ऑन हिज ओन ताणें 100 रुपया घेताले ते तांकां आमचे गोंयकार भाव म्हणून तांकां 60 रुपया गेल्ले पूण तांचे भितर कितें तरी वादावादी जाली आनी देन इन्व्हेस्टिगेशन एकामेकाक जालें आनी तें जालें ना तूं 100 रुपया दी म्हणून सो ताजे खातीर तो कन्फ्युजन आशिल्लो आज तांकां आपोवन हांवें आमच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें की आमच्या गोंयकारांक मातसो इल्लो सपोर्ट दिया बिकॉज ते बी दीस इज द सिजन तिसऱ्यो म्हणटा ते ह्या सिजनान नुस्तें नासतना चड वता सो तांकांय खंय तरी तांकांय कितें जोडपाक मेळचें सो आमी ताका सांगलां की तूं 60 रुपीजानूच कर म्हणटे दे हॅव ऑल्सो एग्रीड आमचे आनी थोडे भाव आयिल्ले गोंयकार भाव ज्यांचे बॉक्सां ते हाडटाले सो तांकांय आमी 300 रुपयांनीच धरपाचें ठरयलां सो इन अ वे वी आर सपोर्टींग एवरीबडी म्हणजे कोण आमी डिफरन्शिएट करून पूण गोंयकारांक आमी प्रेफरन्स दिवपाचें आमचे पयलीं पसून प्लॅन आसा आनी आतांय त्या खातीर 2 जाणांचो इशू आमी सेटल केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सनिका नागवेकर. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणून मनयतात. भलायकेची जतनाय घेवपाचेर भर दिवपी हो दीस. वर्ल्ड योगा डे चेर भाजपान भर दिला. मुख्यमंत्री आणि भाजप वांगड्यांनी पत्रकार परिषदेंतल्यान योग दिसाच्या कार्यावळींचेर माहिती दिली. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी योगा स्वतः खातीर आणि सोसायटी खातीर या कन्सेप्टाच्या सकयल आम्ही पुराय गव्हर्मेंट लेवलाचेर एक म्हणजे सगळ्या हायस्कूल्स हाय सेकंडरी आणि कॉलेजीस हाज्या लेवलाचेर आयोजन करपाचें थारायलां. पुराय सगळीकडे योग खूप मोठ्या प्रमाणात जातो. आता उल्लेखित केलेल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीन गावागावांतल्यान सकाळी फुडें योग शिबीर आयोजित केल्ली आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या समिस्त लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी योग शिबिरात पार्टिसिपेट जावचें आनी ताज्या उपरांत योगा कंटिन्यू करचो. योगा ह्यो आमी देशान आमचो योगाचो ऋषी मुनीच्या पासून सुरू जाल्लो योगा आमी करताले. हो योगाचो विशय जेन्ना युनायटेड नेशन आंतरराष्ट्रीय स्तरार जेन्ना आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान व्हेलो त्या टायमार 192 अधिक आमचे भारत देश 193 देशाच्या ह्या स्तराचेर ह्या मिटिंगेक हो विशय आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान दवरलो आनी योगा डे हो आंतरराष्ट्रीय योगा डे असो मान्यता करून घेतली. आनी 21 जून 2015 साला सुरवात हो आमी योगा इंटरनॅशनल योगा डे हो आमी साजरो करता. त्या निमतान आता आमचो 21 जुनाक हो आमी देशभर तसोच संवसाराक हो साजरो करतले. आनी हांव तुमच्या माध्यमातून सगळ्या आमच्या जनते कडेन मागता की हो योगा डे तुमी क्लब जावं स्कूल्स जावं संस्था जावं हेच्या माध्यमातून हो आमी साजरो करुया. हो आमचो सरकारच्या वतीनूय साजरो जातलो. आमची स्वताची काळजी आनी आरोग्याच्या महत्वाचे आठवण करून हो आमी साजरो करपाक जाय. वर्ल्ड योगा डे
हो आमी घेवन परत एकदा वता आनी ह्या वर्सा ह्या योगा डेक आनीकय म्हत्व आयलां. 2015 सालान जेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी ह्या आमच्या परंपरेंतल्यान आयिल्ल्या आदियोगीन चालू केल्ले हे योग हाका जेन्ना आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळिल्ली तेन्ना 2015 सालान आमी हो पयलो दीस मनयल्लो 21 जून 2015 आनी ह्या वर्सा आमी 10वो योग दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस हो मनयता. आनी म्हणून भारतीय जनता पक्षूय जेन्ना जगभरान हाचें सेलिब्रेशन जातलें तेन्ना भारतीय जनता पक्ष आनी गोंय राज्य हेंय खंयच फाटीं उरचें ना. गोंय राज्याक कालच मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केलां की सरकारी पातळीचेरय योग दिवस ह्या वर्सा व्हडा दबाज्यान मनयतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. सोमारा कलंगूट बागा रस्त्यार सायकल आणि बुलेटीचो अपघात जालो. या अपघातात बुलेट चालक गंभीर जखमी जाल्लो. त्या बुलेट चलोवप्याक बुधवारा उपचार चालू असताना मरण आयले. 19 वर्सां पिरायेचो ऑनस गुरंग हो मूळ नेपाळचो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यांत सध्या अपघातांचे प्रमाण बरेच वाडला. हो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. दिसपट्टे अपघात चालूच आसा. सोमारा 17 जुनाक कलंगूट बागा रस्त्याचेर एक अपघात जालो. 2 व्हिलर बुलेट तशेंच सायकल ह्या दोगां मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी ह्या अपघातान जो बुलेटवालो आशिल्लो तो ठार जालो. मेन सांगपाचें म्हटल्यार सायकलीक बुलेटीक ठोकर दिल्ल्यान बुलेटवालो मरण पाविल्लो आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पै वाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात गुन्यांव वाडत आसात. गोंय पुलिसांनी संघटीत गुन्यांव सोंपोवपाक खातीर स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करचो. वाडट्या गुन्यांवाचेर मुख्यमंत्र्यान उलोवपाक जाय, सुनील कौठणकारान पत्रकार परिशदेंतल्यान मागला. पळोवयात. ती एक सिरियस विशय जो गोंयांत सध्या जाला तो लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हापशां एक मर्डर जाला आनी हो मर्डर एक आयसोलेटेड इन्सिडंट म्हणूंक शकना. हो सारको प्लॅन्ड एक गँग एकठांय येता आनी एका भुरग्याचो मर्डर करता अशी गजाल. आनी अशें म्हाका दिसता फाटले तर आमी कांय दीस पळयत एक 2-4 इन्सिडंट सारके रिसंट म्हणल्यार एक 4-5 दिसाचो पिरियडानूच जर आमी काडीत जाल्यार एक हो जेन्ना एसॉल्ट जालो तो भुरगो तो आतां मेला आनी तो मर्डर जाला ताजे बरोबर कुळ्या असोच एक ग्रूप आयलो आनी एका भुरग्याक एसॉल्ट केल्लो. त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की म्हापशां एका कॉन्स्टेबलाचेर अटॅक केल्लो थोड्या भुरग्यांनी रातचो. जाल्यार ही गुंड प्रवृत्ती जी गोंयांत आज निर्माण जाल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार गोंयचें सरकार आनी मुख्यमंत्री जो स्टेटीचो होम मिनिस्टर आसा तो कंप्लिटली ह्या गजालीक रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो जर 2-3 हांवें तुमकां इन्सिडंट सांगल्या जर लिस्ट वाचपाक वचत फाटले 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सांचे जाल्यार ते बरेच लांब आसा. क्रायम रेटूय आमी पळयल्या गोंयांत सदांच हाय आसता. आनी सरप्रायझिंगली म्हणल्यार आज हे ऑर्गनायज जे क्रायम जावपाक लागल्या, हे ऑर्गनायज जे ग्रूप जावपाक लागल्या, गँग जावपाक लागल्या, हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार हें सरकार. कित्याक पुलिसांक सगळें इन्फॉर्मेशन आसता, इंटेलिजन्स आसता. अशें आसतना सुद्दां जर गोंयांत हे जे ग्रूप हे गँग्स जे एक्सटॉर्शन करतात आनी तांचे 2 गँगां मदीं एक्सटॉर्शनान कॉम्पिटिशन चालू आसता की कोण एक्सटॉर्शन करतलो, खंयचे एरियेन कोण हप्तो घेतलो, हांकां कंप्लीट पुलीस मेकॅनिझमाचो सपोर्ट आसता आनी तांकां सरकाराचो सपोर्ट आसता. जेन्ना हांव पुलीस मेकॅनिझम म्हणटा, पुलीस डिपार्टमेंटान कितलेशेच बरे ऑफिसर्स आसता जे खरेंच सिन्सियरली काम करता. पण ओवरऑल जर सिस्टम जर पळयत जाल्यार तांचेर सरकारा कडल्यान भरपूर दबाव आसता. आनी BJPचे हे सरकारान आमी पळयलां की कांय वर्सांनी हे ऑर्गनायज्ड गँग वॉर तलवारी घेवन भोंवपी ग्रूप हे प्रकरणां भरपूर वाडल्या. हाजे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की हे असले गँग्स गुंडगिरी जी चल्ल्या हाका BJPचो सरकाराचो डायरेक्ट सपोर्ट आसा. कित्याक तांच्या आशिर्वादा शिवार हे ऑर्गनायज्ड गुंडांचे जे ग्रूप आसा ते फंक्शन जावपाक इम्पॉसिबल. जे क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे आनी एक गुंड जे आसा जे आज थोडे व्हडले माफिया जाल्या तांकां विदीन 24 आवर्स काबार करूंक शकता. पण आज जातून जालां कितें सरकाराचे टॉप लेवल लिडरशीप जी आसा तेच जेन्ना करप्ट म्हणून खबर आसा आज गंगेन सगळे हात धुवपाक लागल्या. देर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणून आमचो डिमांड परत आसा की STF फॉर्म करचो सरकारान
आनी डायरेक्ट असॉल्ट करचो ऑर्गनायज क्रायम गँग्स आनी हांकां काबार करचे. आमी डिमांड करता काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयचें हें ओवरऑल जर सिट्युएशन पळयलें, मेन आमचो डिमांड आसा सरकारान इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स अपॉयंट करचो गोंयान आनी ते स्पेशल टास्क फोर्साक फक्त हे ऑर्गनायज्ड क्रायम, ऑर्गनायज्ड गँग जे एक्सटॉर्शनां चलयता आनी एक्सटॉर्शना वयल्यान गँग वॉरांनी लोक मरतात ऑर कोणाक इनोसंटाचो जीव वता, तांचेर इमिजिएट हातूंच्यान एक्शन जावपाक जाय. स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करचो आनी हे ऑर्गनायज्ड जे क्रायम चल्ला ताचेर स्टेट गव्हर्मेंटान हात घालचो. जर सरकार स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करून हांचेर हात घालना आनी हे ऑर्गनायज्ड क्रायम जर काबार करना, हे गँग जर काबार करना, जाल्यार हातूंच्यान प्रूव जातलें की हे जे ऑर्गनायज्ड क्रायम करपी ग्रुप आसा हे हप्तो डायरेक्ट सरकाराक पावयता म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयात सध्या पावस शिरशिरता, हवामानाची स्थिती बदलत आसा. IMDन फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जाहीर करून नागरिकांक कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो अशें सांगला. गोंयात मॉन्सून आपले अस्तित्व दाखयता. चडशा सुवातांनी कमी चड पावसाची नोंद जाल्या, पण कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. फुडल्या 24 वरांत मुरगांवात सगळ्यात चड 72.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. दाबोळी, मडगांव, सांखळी या वाठारात 15.8 मिलीमीटर ते 20.6 मिलीमीटर मेरेन मध्यम पावस पडलो. मॉन्सूनाची प्रगती जाली तरी गोंयात पावसाची खरसाण कमी आसा. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयात चडांत चड तापमान सामान्य परस मातशें चड आसा. ते 32.3 ते 31.8 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले. उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस आसा. दर्यादेग वाठारा खातीर 2.5 मिटरा मेरेन ल्हारां पाविल्ल्यान उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी दिल्या. वादळी हवामान आनी वादळी वाऱ्याक लागून नुस्तेमारांनी 20 जून ते 22 जून मेरेन दर्यादेगेर वचचें न्हय असो IMDन सल्लो दिला. आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट, कांय कडेन शिरशीर, कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. बेरेस्तारचे चडांत चड आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेग वाठारात उंच ल्हारां, नुस्तेमारांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.